नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मायमोगाचे उपकार। हांव दीप्ती काकोडकर। अशा गोमंतक टुडे या बुलेटिनाक सुरुवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळय मुखेल खबरो। सांगेर IIT बरोबरच इथली फिल्म सिटी प्रकल्पांचे प्रस्ताव घाल्यात मंत्री सुभाष फळदेसाईची माहिती। आयतारा परवरी भिरांकूळ अपघात, कंटेनराक ओव्हरटेक करतना टॅक्सीकारांक आगताक मरण। मोर्जेचो सैम वाचोवपा खातीर थळावे तरणाटे घालतले गणपतीक गाराणे। बागा वाठारात चलपी बेकायदेशीर मसाज पार्लर, थळाव्यांनी उडयलो बंद, परवानो नासतना चलयताले मसाज पार्लर। सांखळे जाल्ल्या अपघातात 3 जाण जखमी, उपचारा खातीर GMCत दाखल, फुडलो तपास सुरू। आनी माटोळेच्या वस्तूंनी मार्केट भरले, वस्तू घेवपाक लोकांची गर्दी। आता खबर विस्तारान। सांगेर IIT बरोबरच फिल्म सिटी येतली। दोनूय प्रकल्पांचे प्रस्ताव घाल्यात आणि ताचेर काम चालू आसा। IIT बाबतीत एका म्हयन्या भितर गुड न्यूज मेळटली अशें समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाईन सांगले। तशेंच जाणटे लोकांचे उरिल्ले पेन्शनाचे पयशे सप्टेंबर मेरेन तांकां मेळटले अशें सुभाषाचें म्हणणें। हो प्रश्न IIT जातले, फिल्म सिटी जातली, प्रपोजल्स आमची चालू आसात। IITचो गुड न्यूज तुमकां 1 म्हयन्या भितर मेळटलो। आयतारा फातोडेर परवरे भिरांकूळ अपघात जालो। कंटेनराक ओव्हरटेक करतना एका मोटारीन पार्क केल्ल्या ट्रकाक धपको दिलो। ह्या अपघातान मोटार चालक संतोष दड्डमणी हाका जाग्यारूच मरण आयलें। परवरे फातोडेर परत एक फावट जाल्ल्या फेटल एक्सिडेंटान पुराय गोंयाक शॉक करून उडयला। काल फातोडेर एक टॅक्सी ड्रायव्हर संतोष दोडामणी 30 वर्सां पिरायेचो रामनगर बेते रावपी हो मनीस हो टॅक्सी ड्रायव्हर फातोडेर आपली गाडी घेवन आपल्या घरा कडेन वयतालो। तेन्नाच एक ट्रकाक तो ओव्हरटेक करतालो। गाडी खूब स्पिडीन आसली आनी त्या स्पिडीन तो ओव्हरटेक करताना तेजो कंट्रोल सुटलो आनी जो सायडीक एक ट्रक पार्क केल्लो आसलो, हेवी व्हीकल आसली, तेजेर व्हरून मारली आनी गाडयेचो चुरा जालो आनी त्या चुऱ्याक तो आगताक मरण पावलो। हो सेकंड एक्सिडंट परवरे जाल्लो। तुमकां खबर आसतलें गेल्या 1 म्हयन्या पयलीं एक टाटा नेक्सॉन EV हेजो एक भिरांकूळ अपघात जाल्लो, तितून 3 जाणांक मरण आयिल्लें त्या स्पॉटार। आनी ह्या स्पॉटाकून मातशें आयल्यान गौरी पेट्रोल पंपा कडेन हो एक्सिडंट जाला आनी हो एक्सिडंट इतको भिरांकूळ आसलो, तितून तो टॅक्सी ड्रायव्हर आसलो ताका त्या आगताक मरण आयलें। हो 3:15 सुमार हो एक्सिडंट जाला आनी फुडलो तपास परवरी पोलीस करतात। गोमंतक TV खातीर पणजेच्यान समीप नार्वेकार। मोर्जेचो सैम बाप्पान वाचोवचो अशें गाराणें चवथीच्या 6व्या दिसाक गणपतीक घालतले अशी माहिती ॲडव्होकेट प्रसाद शहापूरकार हांणी दिल्या। व्हड व्हड बांदकामां, दोंगर कापणी तशेंच दर्यादेग वाठारांनी अतिक्रमणां करपाचें प्रमाण वाडलां। हाका लागून गाराणें घालून हो प्रश्न गणपती बाप्पानूच आतां सुटावो करचो अशें आनी गांव वाचोवचो अशें ह्या गाराणे वरवीं सांगतले अशें शहापूरकार हांणी सांगलें। एक बरी सुरवात जाली आणि चतुर्थीच्या काळात 6व्या दिसा मोर्जीच्या ह्या युवकांनी आम्ही सगळ्यांनी एक विचार मांडला की देवाचो आशीर्वाद घेवचो आणि आपल्या गाव बचाव किंवा गावा भावी पिढी खातीर गाव व्यवस्थित सुरक्षित दवरपाचो। जसो आमच्या जाणट्यांनी आमकां गाव दिला तोच गाव आम्ही पुढच्या पिढी खातीर जागृत तसोच दवरचो ह्या विचारान देवाचो आधार घेवचो। श्री मोरजाय देवीचो, सत्पुरुषाचो, आमच्या भगवती सप्तेश्वराचो, श्री मिलाग्रिस चर्चचो ह्या सगळ्यांचो आशीर्वाद घेवन फुडें सरचो आणि जेणे करून आमकां देवाचो पाठिंबा मेळ्ळो की आमकां लोकय आमच्या बरोबर येवचे, लोकांनी आमच्या बरोबर येवचो असं आम्ही आवाहन करतो। एक गावाची सुरक्षितता आमच्याच हातान आसा। म्हाका काय पडला त्याचा, ह्या म्हाका माझ्या घरापर्यंत अजून काय येऊन दसांक ना असो विचार आम्ही करूया नाका। न जाणो केव्हा माझ्या घराकडे येऊन त्या पावताला आणि मगे आम्ही जागे जातलो तेव्हा खूप उशीर जाल्लो आसतलो। आमच्या भावी पिढीचो विचार करून आम्ही आमचो गाव सुरक्षित दवरच्या खातीर वावुरया। आयज आमी एक बारीकशी सुरवात केल्या
आणि ती सुरवात म्हाका तरी दिसता की जशी जशी मॅसेज पावतली सगळ्या लोकांचो आमकां सपोर्ट मेळटलो. कारण जी सुरवात जी आसा ती स्वता पुरती आमी केल्ली ना आसून की सगळ्या लोकां खातीर. तशेंच जर आज आमी फुडें सरना, आयज आमी ओगी बसता, कांयशे कारण आसता ते हांव उलयना आज. खुबशे कारण आसता की लोक फुडें सरपाक सोदिना. बट ते जर कारण फाटी दवरून दुसऱ्यां खातीर जर आज आमी फुडें सरले तरूच आमी कितें करपाक पावतले. सो आयज आमी सगळ्यांनी हांगा मेळून डिसिजन घेतलेलें आसा की येता त्या आमकां एक बरो हे मेळ्ळा की चतुर्थीच्या 6 दीस आमी सगळे मेळटले, आमी गाराणे घालतले देवा कडेन आनी आमी फुडें सरतले. तशेंच लोकां कडेन म्हाजी मागणी आसा की सगळ्यांनी आमकां सपोर्ट करपाचो. आमचो मोर्जी गांव तशेंच कांयशे गांव मांद्र्या ह्यो सेव करपाक आमकां सपोर्ट करपाचें. बागा वाठारात चलपी बेकायदेशीर मसाज पार्लर घेवन थळाव्यांनी बंद उडयलो. परवानो नाशिल्ल्यान बेकायदेशीरपणान मसाज पार्लर चलयताले. लडकीच्या एक ह्या असो प्रश्न एका थळाव्याक केले उपरांत थळावे आक्रमक जाले. देखून थळाव्यांनी मसाज पार्लर बंद उडयलो आनी मसाज पार्लराचे बॅनर काडून उडयले. कितें चलतालें तुजें एक्झॅक्टली? तुवें हांगासर लोकलांक विचारलें लडकी चाही का लडकी क्रॉस मसाज देगा म्हणून, अशें कितें जाल्लें हांगासर? हांव विचारना, तेणें विचारलें दिसता. मसाज विचारलें दिसता, ते कितें खबर ना म्हाका. ते आमचें कितें आमच्या सुवाळ्यान मसाज जाता आनी कांय ना, इलिगल एक्टिविटीज कांय ना. पूण लोकल म्हणटा लडकी इधर मसाज देगा कित्याक म्हणटा, ताका अशें कितें खबर ना म्हाका. आतां तुमी सांगलें म्हणून आमी आमचे लायसन आसलें तुजे कडेन? लायसन केन्ना? लायसन ना तुजे कडेन, मागीर इलिगल को चलयताले विदाउट लायसन तूं? हां, सो तूं आनीक हांगर येवं नाकाय आनी हांगर लॉक घाल आनी दिसूंक जायना हें ओपन आहा त्या बंद आसूं न्ही टोटल. आमकां नाका ही घाण, ही आमकां नाका न्ही. गोकुळवाडी सांखळी जाल्ल्या अपघातांत 3 जाण गंभीर जखमी जाल्यात. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण 4 चाकी गाडयेच्या मालकाचो दोळो लागिल्ल्यान ताणें फुडल्यान येवपी टेम्पो आनी दुचाकीक धपको दिवन एका दुकानाचेर धडक दिली. जखमी जाल्ल्या 3 जाणांक उपचारा खातीर जीएमसीत दाखल केल्यात. फुडलो तपास चालू आसा. ती एक गाडी आमच्या पुढे आसली आणि आम्ही त्यांच्या फाटल्यान हाडली. फुडली आमकां ती गाडी दिसना. तेजेर धक्को मारलो आणि डायरेक्ट आमचे आमचेर मारलो आणि तो वचून मागीर फुडें कंपाउंडाचेर आणि ती I-20 व्हरून ती शॉपाचेर आमचेर मारून. तुमी किती जाण आसली? तुमकां दोगांकूय लागला? तेका ना पोटाक लागला. चवथी निमतान आयतारच्यान दिवचले माटोळेचो बाजार भरला. माटोळेक लागपी फळां फुलां व्हडा प्रमाणात बाजारात उपलब्ध जाल्यात. माटोळेच्या वस्तूंची खरेदी सुरू जाल्या. चवथीच्या आदले दीस म्हळ्यार सोमारा खरेदीक नेट येतलो असो विश्वास विक्रेत्यांक आसा. बारीक बारीक सांजचे पळय गिरायक जातले. पयलीं सारकें कांय ना गिरायक. माल गावना, उजो बीन पडलो. अंदू रानांक उजो पडल्या कारणान माल येवंक ना. पण गेल्या वर्सा परस मातशें म्हारग आसूं. पण म्हाका एक सांग बाबा, फाल्यां पर्यंत कशें कितें वातावरण आसतलें बाजारांतलें? म्हारग नासलें. पण ही आतां जी रानांतली फुलां फळां हाडटा न्हू, ती खंयसरल्यान हाडटा तुमी? रानांतल्यान. पण खंय हांगासर? हांगाच्यान कोण घेवन येता न्हू. म्हणजे पावसाचो विक्री परिणाम तुमचे? पावसा खातीर कांय जावंक ना न्हू. चवथी निमतान सगळी कडेन उमेदीचे ल्हार फाकला. मंगलमुर्ती गणपती बाप्पाचें आगमन जावपाक फकत 2च दीस आसात. चवथी निमतान आयज आयतारच्यान दिवचले माटोळेचो बाजार भरला. बागायती आनी रानवटी फळां फुलां सयत माटोळेक लागपी वेगवेगळ्यो वस्तू बाजारात व्हडा प्रमाणात विकपाक उपलब्ध आसात. आयज सकाळी मातसो पावस पडलो, ताका लागून गणेश भक्त आनी विक्रेते कांय प्रमाणात नाराज जाले. पूण ताचे उपरांत मात कडकडीत वत पडिल्ल्यान गणेश भक्त आनी विक्रेत्यांची नाराजी पयस जाल्ली आसा. आयज माटोळेचें सामान विकत घेवपाक फावो नेट येवंक ना, तरी लेगीत फाल्यां सोमारा माटोळेचें सामान विकत घेवपाक बाजारात प्रचंड प्रमाणात गर्दी जातली असो विश्वास विक्रेत्यांक आसा.
रानवटी फळाफुलां पैकी कांय रानवटी फळाफुलांचे दर मातशे वाडिल्ले आसा तरी लेगीत गणेश भक्त व्हडा उमेदीन ह्यो वस्तू खरेदी करतना दिसून येता. गोमंतक टीव्ही खातीर हांव तुकाराम सावंत. बिंबल निरंकाल हांगाच्यान लोटले पणजे वचपी कदंबा बसीचो आयतारा सकाळी शिरोडा साखरवाळ हांगा अपघात जालो. ड्रायव्हराचे स्टेरिंगा वयल्यान नियंत्रण गेल्ल्यान बस व्हरून झाडाक मुकली. ह्या अपघातांत 11 प्रवाशी जखमी जाल्यात. एक प्रवाशी चड जखमी जाल्ल्यान तिका उपचारा खातीर बांबोळे जीएमसीन भरती केला जाल्यार कांय प्रवाशांक मडगांव उपचारा खातीर दाखल केल्यात जाल्यार उरिल्ल्या प्रवाशांक किरकोळ मार लागिल्ल्यान तपासून घरा धाडले. आज आमगेल्या बिबोळ वाड्या वयच्यान वाया शिरोडेच्यान कुट्टाळच्यान पणजी वता ती कदंबाक हांगा एक्सिडेंट जालो सकाळी 7 वरांचेर आनी तितूंत म्हागेल्या वाडाची बिबोळांतली भरपूर जाणां जवळ जवळ 20 लोक आशिल्ले आनी तितूंत जवळ जवळ 11 जाणां आमगेली इंजर्ड जाली. चड जाण एक टेक मातशी मेजर लागली तेन्ना म्हाका कोणी तरी फोन करीन फुडें हांव सकाळ फुडें हांगा पावलो. तेन्ना एक्सिडेंट केली तेजे पयलीं आमच्या हेल्थ सेंटरान शिरोड्या सगळ्या शिफ्ट केल्ले आनी हांवें तेजे नंतर हांव वचोन पळयलें जाल्यार सगळ्या दोतोरांनी बरी काळजी घेवन सगळ्यांची विचारपूस केली. तितूंतले आतां टोटल 11 जाणांक आमगेल्या इंजर्ड जाल्ले आसात. हो जो हांगचो पांच हो आसा हो एक्सिडेंट घेवन आसा सामको तेजे सरकारान लक्ष दिवपाचें खातीर मुंजीकरान ह्या 2-3 म्हयन्याचो 3 एक्सिडेंट जाल्ले आसा हांगा आनी हो मुंजीकरान घोव करून हांगा लोकांक बरी सुविधा दिवची अशी मागणी आसा सरकारा कडेन आनी हांव आमच्या आमदारा कडेन बी हें मांडटलो. आज सकाळी जी बिंबळ निरंकालच्यान बस वास्को पणजी वचपाक सुटलेली हे बसीक शिरोडे साखरवाळ हांगा अपघात जालो आनी त्या अपघातांत त्यांनी कदंबा बस जी आसली ती तेणी चालकाचें नियंत्रण सुटलें आनी तेणी झाडाक धपको दिलो. त्या धपके बराबर जवळ जवळ 11 प्रवासी जखमी जाले बसीन आसलेले. ज्यो ग्रामीण भागाच्यो महिला आशिल्ल्यो त्यो महिला आपले माटोळी सामान आनी हे घेवन बाजार करपाक बाजाराक वयताली तेन्ना ही जी महिला जावं हे लोक आशिल्ले ते 11 जाण जखमी जाल्ले आसा आनी तांकां उपचारा खातीर तांकां पयलीं कारा शिरोड्या येयले. थंयच्यान तांकां सिरियसनेस आसले कारणान थोड्यांक 6 जाणांक मडगांव पावयले आनी एकट्याक जीएमसी पावयलो आनी तितूंतली 4 जाणांक काराक शिरोड्या हांगा उपचार करून घर धाडलेले आसा. तांकां किरकोळ मार लागले म्हणून तांकां घर धाडलेले आसा. हेचो तपास फोंडा पुलीस करता. गोमंतक टीव्ही खातीर शिरोडेच्यान एकनाथ खेडेकर. दवल्ले वाठारांतल्या कुमरा झरी कडेन गणपती विसर्जन करपा खातीर सुमार 400 परस चड भाविक येतात. भाविकांनी फुलां आनी हेर साहित्य उडोवन झर प्रदूशीत करची न्हय अशें आवाहन नाबिलचो आमदार उल्हास तुयेकारान केलें. आयतारा दवल्ले वाठारांतल्या नूतनीकरण केल्ल्या कुमरा झरीचें उक्तावण केले उपरांत आमदार उलयतालो. आमचे गणपती विसर्जन करताना आमची शेजारची जी झर आसलेली कितलींशीं वर्सां त्या झरीन सगळे गणपती आमचे विसर्जन जाताले आनी खंय तरी ती झर प्रदूशण जाताली. ते झरी भितर लोक फुलां उडोवप कितें उडोवप आनी खंय तरी तें पळोवपाक बरें दिसनासलें. तर आमकां खुबश्या लोकांनी सांगलें की तुमी ही झर इतली बरी आमच्या जाणट्यांनी पयलींच्या सांबाळून दवरल्या तितून लोक पयलीं न्हाताले. म्हाका दिसता की पयलीं कोणी तरी आंगाक खरूच जाली कितें जाल्यार लोक ते न्हाल्यार ते बरें जाताले अशें म्हूण जाणटेले सांगताले. ती झर आमी सांबाळून दवरपा खातीर आयज आमी प्रयत्न केला आनी तेच्या खातीर आमचे फिलोमेन कस्ताक हांवें म्हटलें की हांगासर सायडीक एक गणपती विसर्जन करपाक आमी कितें तरी करुया म्हणून. तशेंच आमचे फ्रांसीस डायज हांगासलो पंच आहा तेणी म्हटलें तर बरें आहा तुमी हें करता जाल्यार थंय सायडीक करुया म्हणून तेंच्या सगळ्यांचो आमकां सपोर्ट मेळ्ळो आनी ह्या सपोर्टान सगळें काम जालां. सगळ्यांचे हितून हातभार आसा, पंचायतीचो हातभार आसा, तुमच्या सगळ्यांच्या सहकार्यान ह्या जाल्ले कडेन आहा. आमचे WRAचे मिनिस्टर बाब सुभाष शिरोडकराक हांवें सांगलें की आमकां अर्जंट ही चवथी पयलीं जावपा जाय. तेणें आमचे JE आनी AE तांकां दोगांयक कुडचडकर आनी पॅट्रिका आपोवन दिले आनी हें चवथी पयलीं काम जावपा जाय म्हणून तांकां इन्स्ट्रक्शन दिलें. त्या प्रमाणे जाता तितलें फास्ट तांच्यांनी काम केल्ले कडेन आहा. हे गणपती विसर्जन करपाक आमचे शेजारचे मडगांवचे आकेचे जावं रुमडामळ जावं दवल्ले फातोडा सगळे लोक येता हांगासर. जवळ 300-400 गणपती हांगासर येता. सगळ्यांनी एक काम करचें की ही प्रदूषण करची न्हू, फुलां बिलां भितर डोवपाची न्हू. प्रत्येकानी खंय तरी आपली फुलां ही आपूण खंय तरी ती व्हरची आनी ती माडाक बिडाक घालची, दर्यान उडोवपाची न्ही. पयलीं एक पद्दत आसलेली की फुलां नाल्ल आहा ते दर्यान उडोवपाचे. पूण खंय तरी आतां दर्या बी झरी बी प्रदूशण जावपाक लागला. तर लोकांनी खंय तरी समजून घेवपाक जाय की आपली फुलां खंय तरी झाडां पानां घालतलो आपूण अशें करचें आनी सगळ्यांनी फुडाकार घेवचे आनी हें करचें. आनी हांव सार्वजनीक गणपतीचे सगळे मंडळां आहा तांकां विनंती करता की तुमी सगळ्यांनी सिस्टमॅटीक हांगा करचें कित्याक हांगाच्या लोकांकूय दिसपा जाय की बाबा आमचे गणपती हिंदुभाव येता आनी बरें सिस्टमॅटीक करता म्हणून. अशी तुमची सगळ्यांची जबाबदारी आहा.
छत्तीसगडात काँग्रेस सरकाराक घरात हाडपाचो वेळ आयला. डबल इंजिन सरकार जावपा खातीर भाजपाक भरघोस मतां दिवची अशें आवाहन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केलें. छत्तीसगड विधानसभा वेंचणुकेचो प्रचारा वेळार मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत उलयतालो. यहाँ पे कांग्रेस की सरकार होते हुए भी सेंट्रल गवर्नमेंट हैज गिवन 2 लाख करोड़ ऑफ रुपीज फॉर द छत्तीसगढ़. आप याद करो कांग्रेस के कार्यकाल में जब वहाँ पे बीजेपी की शासन थी तब कितना दिया वो याद करो. कौन सा डेवलपमेंटल काम किया वो याद करो. एक भी मेजर डेवलपमेंटल काम उसके कार्यकाल में नहीं हुआ था. रही बात यहाँ की जो रेलवे डबल ट्रैक की जो घोषणा है, पिछले ही दिनों ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी यहाँ पे आके गए, तो आई थिंक मोर देन 20,000 करोड़ ऑफ रुपीज दे आर स्पेंडिंग फॉर द रेल इंफ्रास्ट्रक्चर. मैं डेफिनेटली छत्तीसगढ़ के लोगों के बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ कि निश्चित रूप से यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, यहाँ की ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए हमेशा के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, मोदी सरकार का सहकार यहाँ पे रहा है और आगे भी रहेगा. इसलिए मैं सबको आह्वान करने के लिए आया हूँ कि आने वाली सरकार यहाँ पे डबल इंजन सरकार बने. 2024 में फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, तो 2023 में जो छत्तीसगढ़ का फिर से एक बार चुनाव है, उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के लिए जो परिवर्तन यात्रा निकली है, 5 दिन से आज 6वां दिन है, पूरे सभी जगह से बहुत ही अच्छा रिस्पांस लोगों की तरफ से मिल रहा है. कार्यकर्ता में उत्साह है और दूसरी तरफ कांग्रेस खुद का कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं कर सके हैं, वो कंफ्यूज स्टेट में है. मुझे लगता है कि उन्हीं के बीच में इतना झगड़ा है, तो यहाँ निश्चित रूप से आने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी की ही आने वाली है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या कुशळ फुडारपणाखाला भारत देशान संवसारभर नाव जोडलां अशें मत दिवसाचे आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये हांणी उक्तायलां. भाजपाच्या सेवा पखवादा निमतान दिवसाच्या भलायकी केंद्रात आयोजीत कार्यावळीत दोतोर उलयताले. ताच्या पयलीं आमदारांच्या हस्तुकी भलायकी केंद्र तशेंच पुलीस स्टेशना कडेन झाडां लायलीं. उपरांत भलायकी केंद्रांतल्या दुयेंतींक फळां वांटलीं. डिसिजन पॉलिसी तातूंत केन्नाच वेस्टेड इंट्रस्ट नासता ताका, आनी ताचें काम करपाची जी स्टायल आसा, ताचे रात्रंदिवस काम करचें आसा. आमी अशा मनशा कडेन गणपती कडेन मागया, फाल्यां 2 दिसांनी चवथ येयल्ली आसा, की हाका बरें आयुश्य दी, ताचें बरें हेल्थ रावूं, आनी तेणी अशें देशा खातीर खूब फुडें करपाक ताका देवान असो चान्स दिवं. आनी हो चान्स फक्त देवानूच दिवंक जाय, न्ही तर आमी सगळ्यांनी दिवंक जाय. आमी सगळ्यांनी ताच्या फाटल्यान रावपाक जाय. आनी हो असो लिडर आसा तेन्ना ह्या लिडरांचेर आमी विचार करतना केन्ना पार्टी रिलीजन अशें कांयच चिंतना. हाका सगळे जाण मोदी म्हणटूक सुनी सगळे जाण फॅन असतात. आनी असो हो लिडर आमकां घातले. आमकां परत एकदां सांगता, आमच्या भारत देशाची जी 10व्या स्टेजीचेर आमी असले इकॉनॉमिकली, ती आज 5व्या हेचेर आयिल्ले आसा. आमी परत एकदां मोदीक सपोर्ट करून निवडून हाडया आनी 5व्या वयल्यान आमी 3ऱ्यार हाडया. आज आमची बाकीची एक टायम असो आसलो की भारत देश एक डेव्हलपिंग कंट्री म्हणटाले, पूण आज ना. बाकीचे देश भारत देशा कडेन मदतीचो हात मागतात. कोविड टायमार कितलेशेच लोकांक आमच्या देशान वॅक्सिन दिवन मदत केल्ली आसा. कार्यक्रम फोर्टनायट आसा, आयच्यान सुरू जाता एक्चुली तो. तातूंत आमी हेल्थ मेळावा घेवपाचे, ऑर्गन डोनेशन, अशें खूब कितें कितें नॅशनल प्रोग्राम्स आमी हेल्थ समोर हाडपाचे आसा. तातूंत क्लिनलीनेस ड्रायव्हूय आसा आनी ब्लू स्काय म्हणून, म्हणजे ब्लू स्काय ग्रीन एनवायरमेंट म्हणून आसा, ते आज आमी हांगा केला आसा. वर्ल्ड चॅम्पियन नीरज चोप्राक डायमंड लिगाच्या फायनलीत रुप्या पदकाचेर समाधान मानचें पडलें. आयतारा राती कडेन जाल्ले हे सर्तीत नीरजान 83.80 मीटर भालो मारून दुसरी सुवात मेळयली, जाल्यार झॅक प्रजासत्ताकाच्या जॅकब व्हडलेच्यान 84.24 मीटर भालो मारून भांगरा पदक जिखलें.
म्हजो मतदारसंघ उमेदीन आसा जाल्यार हांव उमेदीन. बारीक बारीक गजाली खातीर जनता म्हाका संपर्क करता आनी हांव एका आमदारा ह्या नात्यान जनतेचे वेळार प्रश्न सुटावे करता अशें मुरगांवचो आमदार संकल्प आमोणकार हांणी सांगलें. मुरगांवच्या जनतेक तांणी लाडली लक्ष्मी आनी मुख्यमंत्री मजत निधी पत्रांचे वांटप केलें. I still maintain that, and that you can see the happiness on my face today. कित्याक म्हाका मेन कितें आसा, आयज म्हजे कॉन्स्टिट्युएन्सीचे लोक हॅपी आसूंक जाय. आयज म्हाजो एकूच उद्देश आसा, जे पर्यंत म्हाजे कॉन्स्टिट्युएन्सीचे लोक हॅपी ना ते पर्यंत हांव हॅपी रावंक शकना. आनी म्हाजें कशें जाल्लें आसा, कंटिन्युअसली आय एम विथ द पीपल ऑफ माय कॉन्स्टिट्युएन्सीचे लोकांचे जो इश्यू आसा, आयज तांकां कशें जालां, आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सी लोकांक दे फील तांकां म्हाजेर एक हक दिसता. संकल्प म्हणल्यार आपलो, तो आमचो घरचो, तो आपल्या घरान आमचो भुरगो अशें लोक काडटा. म्हाका डायरेक्ट कॉल करता. म्हाका कोण मदीं मिडलमॅन ना, कोण ना, म्हाज्या ऑफिसांचो न्हू, डायरेक्ट लोक म्हाका कॉल करता आनी आपलो इश्यू प्रॉब्लम कितें आसा ते म्हाका सांगता. इवन तांकां ग्रास कटींग जाय जाल्यार लोक डायरेक्ट म्हाका कॉल करता. तांकां फॉगिंग मशीन जाय जाल्यार लोक म्हाका डायरेक्ट कॉल करता. एम्बुलन्स जाय जाल्यार कसलो इश्यू तो बारीक इश्यू, दॅट इज द डायरेक्ट टच वॉट आय हॅव विथ द पीपल. बर्लिन पॅरा ऑलिम्पिक्सात मेडल जिखून नामना मेळिल्ल्या एका दिव्यांग खेळगड्याक सरकारा कडल्यान इनाम घेवपाची संद मुकली. हाचें कारण म्हळ्यार ज्या सुवातेर हो इनाम भेटोवपाची कार्यावळ जाल्ली त्या सुवातेर तांचे व्हीलचेअर व्हरपाक मेळनासली. देखून गोंय दिव्यांग हक्क संघटनेन हाचो निशेध केला. जाल्यार ह्या गजालींत लक्ष घालपाचें आश्वासन समाज कल्याण मंत्र्यान दिलां. इन्स्टिट्यूट ऑफ मिनेदीस ब्रागान जात बर्लिन पॅरा ऑलिम्पिक्सात मेडलां जिखून नामना मेळिल्ल्या पॅरा ऑलिम्पिक्स खेळगड्यांचो रोख रक्कम दीत भोवमान जालो. पूण व्हीलचेअराचेर बसून आसपी पॅरा टेबल टेनीस खेळगड्यांक ही संद मुकली. हो हॉल वयल्या माळ्यार आशिल्ल्यान तांची व्हीलचेअर थंयसर पावनासली. देखून तांकां निराश जावन परतचे पडले. दिव्यांगाच्या हक्का खातीर झगडपी ड्रॅक संघटनेन हाचो निशेध केला. जेन्ना दिव्यांग खेळगड्यांचो भोवमान जाता तेन्ना तेंच्या खातीर सुवात चिंतून निवडपाक जाय आशिल्ली अशें संघटनेचे वांगडी सांगतात. In the Institute Mineral Baganda Hall, which is not accessible for persons with disabilities. Everybody in the government knows that this hall is not accessible for persons with disabilities. But the problem is today, one of our sportsperson who is a wheelchair user, who is a international para player in table tennis, and he was being felicitated. He is also getting cash award today. He is on a wheelchair. He is an international level player. He is won gold medal and silver medal at the national level. But he cannot attend this function today because the Institute Mineral Baganda Hall is not accessible for persons with disabilities. Okay. Now, Minister Social Welfare, Minister Art and Culture, all of them are aware that this person is being felicitated. SSG is aware he is being felicitated, but still, and they know that Institute Mineral Baganda is not accessible for persons with disabilities. Still, they are having this function in Institute Mineral Baganda. Disability Commissioner last year had issued instructions to the Institute Mineral Baganda to make the Institute Mineral Baganda accessible for persons with disabilities. But even after 1 year, nothing. The Institute Mineral Baganda has not been made accessible. About this, and we will be filing necessary criminal action for insult to persons with disabilities. Just for the knowledge of all, insult of persons with disabilities is a violation of Section 92 of the Disability Act 2016. Just a few days back, Honorable Chief Minister and Honorable Art and Culture Minister inaugurated the Reis Magus Panchayat building costing 1.5 crore, which is also not accessible for persons with disabilities. Okay? So how is the government giving permissions for these structures? How is the government inaugurating such structures? How is the government organizing programs in such places which are not accessible for persons with disabilities? We have taken very strong cognizance of it, and if required now, the only option left for us is to approach the High Court on this matter. आज पळोवंक गेल्यार परत आनी एक तांचो रायट्स वायलेट जाल्या आनी तांचो इन्सल्ट जाला. हांगा 2 मिनिस्टर आसा, मिनिस्टर फॉर सोशल वेलफेअर आनी मिनिस्टर फॉर आर्ट अँड कल्चर. ही आर्ट अँड कल्चराची बिल्डींग इन्स्टिट्यूट मिनेझीस ब्रागांजा, which is not having any infrastructure like lift or ramp for persons with disabilities. ह्या बिल्डिंगांनी ह्या मंत्र्यांनी डिसायड केलें, कितें तकली वापरून म्हाका कळना, की दे वील फेलिसिटेट द स्पेशल ऑलिम्पियन्स ऑफ गोवा
who represented India and won gold, silver and bronze medals in Special Olympics in Berlin. म्हणजे हे जे गोंयकार आमचे आसा तांणी देशाक रिप्रेझेंट केलें, देशाचो मान वाडयलो, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल आनी ब्रॉन्झ मेडल आमकां हाडले. तांचें फेलिसिटेशन करपाक तांकांच फेसिलिटी दिवन हांगा वयर येवपाक. एक तातूंचो बाब लॉयड फेर्नांडीस, जशें बाब आवेलिनान सांगलें, ही इज ऑन अ व्हीलचेअर, ही इज नॉट एबल टू अटेंड द फंक्शन. ताणें जेन्ना स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ गोवाक हे सांगलें की आय कॅनॉट अटेंड, ते म्हणलें सेंड अ रिप्रेझेंटेटीव. वॉट इज दीस? म्हळ्यार हांकां तकली ना तें आमी जाणा आशिल्लें, हांकां काळीजूय ना. डू दीस पीपल नॉट हॅव एनी हार्ट? हाव कॅन यू टॉक लायक दॅट? सो जशें बाब आवेलिनान सांगलें, अँड वी फुल्ली सपोर्ट हिम. दीस इज अ वायलेशन ऑफ लॉ आनी हो परत आतां जावपाक दिवंक जायना. सो वी वील सपोर्ट हिम इन एनी क्रिमिनल एक्शन दॅट ही टेक्स. अकाउंटेबिलिटी शूड बी फिक्स आनी हे अवेरनेस जावंक जाय की यू कॅनॉट वायलेट द रायट्स ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज अगेन एंड अगेन. आनी आम आदमी पार्टी तर्फे म्हजो डिमांड आसा की सोशल वेलफेअर मिनिस्टर आणि आर्ट अँड कल्चर मिनिस्टर दोगांयनी लॉयड रॉड्रिग्साच्या घरा वचून ताका तो कॅश अवॉर्ड दिवचो. दॅट विल बी करेक्ट जस्टीस इन दिस केस. ह्या एकूण प्रकाराबद्दल समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसायाक प्रश्न विचारलो. सगळे इमारतीचे ऑडिट जावपाचे आसा. ज्या इमारतींनी दिव्यांगा खातीर सुविधा ना त्या इमारतीत सगळ्यो सुविधा येतल्यो. इन्स्टिट्यूट ऑफ मिनेझीस ब्रागांझाचो हातून आस्पाव आसा अशें मंत्री फळदेसायान सांगलें. आनी तुमी उदोळ विचारताले की हो हॉल एक्सेसिबल ना. आमकां हे आसा अश्यो खुबश्यो बिल्डिंगो तुमी सगळेच एका वर्सा भितर हांव घेवन डिपार्टमेंट घेवन 1.5 वर्स जाल्लें आसा. म्हाका दिसता आमी खुबश्यो बिल्डिंगो एक्सेसिबल केल्ले आसा, इन्फ्रास्ट्रक्चर केल्लो आसा आनी हे बिल्डिंगेचे ऑडिट केल्ले आसा. as fast as possible we will try to get all this made accessible. कारण एक वर्सा भितर सगळें शक्य जायना. सो आमची ही म्हाका दिसता की आमी वी हॅव टेकन अप द वर्क ऑफ दीस. सालिगांव पंचायतीचेरूय तेणें हें काडला की थिंगाय तशें करूंक ना, म्हणजे पर्सन फ्रेंडली करूंक ना. खुबशे इन्फ्रास्ट्रक्चर हे बिल्डींग रेस मागोस हे नये बिल्डींग इनॉग्रेट जाला पयलीं आसतल्यो, फक्त 1-2च न्हय. आमी कोऑपरेट करपाक जाय. हे जे NGOs आसात ते NGOs तुमी कोणा कडेन वचात. गेले ते 1 वर्साक जर सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट आनी आमचे स्टेट कमिशनर पर्सन विथ डिसेबिलिटी कितले प्रमाणात काम केला हाचे पयलीं केन्ना आवाज आयलोच ना. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान समीप नार्वेकार. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमचो निरोप घेता. रोखडेच पळयात आवाज गोंयचो हे बुलेटिन. खंयच वचनाकात, पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. सुहाना मसाले के एक पैक पर पाइए दूसरा पैक बिल्कुल फ्री. आज ही घर लाइए, डबल मजा पाइए. मजा आ गया. गोयच्यो 25 महत्वाच्यो खबरो फकत अर्दवरा भितर. पळयात टॉप 25 लाईव्ह. कितें घडटा गोयच्या आणि देशाच्या राजकारणात. पळयात इनसाइड पॉलिटिक्स. दिसभराच्यो सगळ्यो महत्वाच्यो खबरो पळयात खासा